गोवा युनिव्हर्सिटीत सकाळी मातसो तणाव जालो. पुलीस फोर्स घाल्ल्यान भुरगे तापले. स्टुडंट्स कावन्सिलाच्या इलेक्शनाक सगळ्या विद्यार्थ्यांक मतदानाचो हक्क मेळचो म्हूण फाटले 3 म्हयन्यां सावन NSUI आवाज काडटा. VC अपॉइंटमेंट दिना म्हूण ताका तांणी फोर्सान मेळपाचो यत्न केलो. पुलिसांनी आडायतगीच भुरगे थंयच धरण्याक बसले. युनिव्हर्सिटीचेर BJP सपोर्टेड स्टुडंट पॅनल बिनविरोध आयलां. सगळ्या भुरग्यांक समान संद आणि न्याय दिवपी वेंचणूक जाय म्हूण NSUI मागता. VCक मेळूंक गेल्ले कडेन खंय तांचेर पुलिसांनी हात घालो. वी वर नॉट अलाउड टू मीट द VC. पुलीस हाडून दवरलेले आमकां मारला हेजे गळ्यार दवरले. आय वॉज पुश्ड, आय वॉज थ्रोन अँड वॉट एल्स इज लेफ्ट. आमकां VCक मेळपाक सुद्दां दिवना. देर इज पुलीस, देर इज मिसयूज ऑफ गव्हर्मेंट मशिनरी डन बाय द गव्हर्मेंट बिकॉज he doesn't want open elections, he does not want to scrap the elections. He himself, Parikar, 5-6 days before, he had called a meeting of all the UFRs and there is clear evidence of political involvement. I was demanding from 3 years, we were demanding from 3 months for an open election. Now it is very evident because I have been taking press statements and everything becomes a proof that there is political involvement. The CM of the state is involved in the student elections. Ani democracy uruna. Democracy is finished. This is the end of democracy. The VC, when he called 10 of us inside, we went with the guardians. He told us to get out. गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स कावन्सिलाचे वेंचणुकेत BJP सपोर्टेड पॅनल बिनविरोध जिखलो. उर्वेश रेडकार वांयगणकर अध्यक्ष जालो. जाल्यार निशिकाराव देसाय महासचिव, शांभवी गाडगे चलयांची प्रतिनिधी, संदेश पालकोंडा, दत्तप्रसाद देसाय, जोसेफ लोबो, कृष्णा गांवस, सुमेध आटले आणि बाळकृष्ण थई कावन्सिलाचे मेंबर. फार्मागुडयेर PSात जाल्लो तसलो सूर्य हल्ल्याचो प्रकार फुडें घडचो न्ही म्हूण खंय यत्न करतले. आमची टॉप प्रायोरिटीज आतां मुख्य सांगलें म्हटल्यार फाटलीच एक घटना जाली जितून एक विद्यार्थ्याचेर सामको स्टॅबिंगाचो प्रकार जालो. तो हायर सेकंडरी भितर जालो. तो युनिव्हर्सिटी भितरूय जावं शकता. युनिव्हर्सिटीचे अफिलिएटेड 64 कॉलेजीस आसा गोंय राज्यांत. त्या भुरग्यांचेरूय जावं शकता. त्या खातीर आमी आमचे जे लॉ एंड ऑर्डर आसा तेंचे कडेन वतले. तांकां एप्रोच करून जे कितें आसा ते आमी सगळे सारके पोलीस पेट्रोलिंग किंवा कॉलेजीन प्रत्येक कॉलेजीन एक होमगार्ड म्हणजे तशेंच किंवा आनीक सेक्युरिटी फोर्सीस वाडोवपाचे प्रयत्न करतले जेणे करून प्रत्येक विद्यार्थी हो सारको सेफ रित्या कॉलेजीन वतलो आणि कॉलेजीन भायर येवन तेजे शिक्षणाचे जे धडे आसा ते पूर्ण करतलो. गोंय राज्यांत ड्रग्स तशेंच बायलांचेर अत्याचार हे मुद्दे वाडत आसा. ते कॉलेजी भितर तशेंच युनिव्हर्सिटी भितर पावचे न्ही हेजेर आमी मुख्य लक्ष दवरतले. खंय तरी परत आमचेर आरोप जाले की आमी किडनॅपिंग करतात, ब्रायब दितात, धमक्यो दितात. जेन्ना 179 आमचे कडेन UCRूच अनअपोज आशिल्ले जाल्यार आमी धमकी दितले कोणाक? हो मोठो प्रश्न आसा. कारण जे निवडून आयिल्ले भुरगे ते आमचेच आसात आणि आफ्टर ऑल मागीर 53 UFR जे निवडून आयले तेवूय आमचेच. हांगा फाटल्यानूय आमचे कांय UCR बशिल्ले आसात. ते तुमकां जाल्यार सांगतले आमी कोणाक धमकायला, कोणाक किडनॅप केला जाल्यार सांगचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोर्टांत सुदारणा करपाक कामगारांचो विरोध ना. मात कामगारांक विश्वासांत घेवंक जाय म्हूण ऑल इंडिया पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशन मागता. मुरगांव पोर्ट आनी रेल्वे कामगारांचे युनियनान घेतिल्ले परिशदेंत हो विशय आयलो. कामगारांचो आंकडो कमी जायत आसा म्हणूनय फेडरेशनान खंत उक्तायल्या. As part of the campaign against the anti-labor and anti-port policies of the government of India, we are in favor of changes. We feel changes are inevitable for the development of the society and the economic growth of our country. But our only submission before the government of India is that whenever you make changes in the existing structure and pattern of the Indian major ports, the workers being the major stakeholder of this
industry may be taken into confidence. Proper consultation should be there, and the interest of the labor should be protected in all respects. And any reforms proposed should have a human face also. Curtailment of the employment opportunity will definitely create a setback in our society. In the major ports, more than 30,000 or 30,000 of posts at various levels are either kept unfilled or abolished. Before 10 years, there were 1,13,000 workers in the major ports, whereas today it has come down to below 40,000. A week break.